सकाळी 10 वरांचेर आमच्या चोनसाय कान्नाय गोड्यार सडनली एक इन्सिडंट घडलो की शॉर्ट सर्किटाक लागून कित्याक लागून ते खबर ना, पूण लॉक केल्लेले तेणी म्हणजे विनू कान्नाय आनी प्रतीक कान्नाय ह्या घराचे. तशीच ती भितून घरान ही आसली, जाणटेली आसली घरान, आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो. ताका हें जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना, लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन. की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले. तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो, आमकां कॉल येयलो की अशें अशें हें जालें म्हणून. तेन्ना इमिडियटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी तेच्या पयलीं गेले. इमिडियटली जाता तितले बेगीन ते पावले. तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटेर वयतालो, ताका कळ्ळ्या बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणी हेल्प केली. आनी तशेंच पंप बी जावन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले. आनी आतां हे पयले जाल्यार हाफ ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले. तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले. तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हें उरोंक ना भितून. सगळें ऑलमोस्ट मेल्ट जावन गेल्लेले आसले. तरी आसतना लोकलांनी हांगासर आसले तेंच्यांनी हेल्प केली ते हे करपाक.